नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। माध्यम प्रश्नाचे समुद्रमंथन वीक म्हाका अमृत लोकांक मुख्यमंत्री पार्सेकराचे हेडोनान विधान आरपी 2 वर्सां पयलीं जावंक जाय असलो मुख्यमंत्र्याची कबुली। सरकारी दोतोरांची रिटायरमेंट एज 60 वयल्यान 62, मेडिकल प्रोफेसरांक रिटायरमेंट 60 वयल्यान 65 वर्सां नेमान रोकडीच दुरुस्ती। दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स येवजणेक निमणे म्हूर्त। गोय घटक राज्य दिसाचे मुहूर्तार साळगावा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचे उक्तावण। उत्तरेतले बीच बेल्टातल्या कोयराचो विलो, दक्षिणेतूय रोखडोच प्लांट। गोवा फॉरवर्ड गोयकारां मुखार सरकाराची विमो येवजण भायल्यांक उद्देगांतले जॉबूय भायल्यांकूच। युवा अधिवेशनात फोक दुर्गादास कामत तन्वीर फॉरवर्डान। वर्ल्ड नो टोबॅको दिसा निमतान गोयभर मामलेदाराच्यो बेकायदेशीर पद्दतीन सिगरेट गुटखा विकतल्यांचेर धाडी। एका तिसवाडीनूच 50 जाणांक 10,000ची फायन। गोवा डेरीचे चेअरमॅना आड अविश्वास थारावाचे प्रकरण हायकोर्टान केस तडीक लाग मेरेन कसलोच आर्थीक वा धोरणात्मक निर्णय घेवचो न्ही, कोर्टाचो डेरीक आदेश। आणि बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी खातीर मंगळारा पुणे एफसी आनी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब फायनल। स्पोर्टिंग आनी चर्चिल सेमीफायनलीन भायर। खबरो विस्तारान। सरकाराचे फाटल्यान लागले म्हूण मागण्यो मान्य जातल्योच अशें ना। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान टोकाची भूमिका घेवची न्ही। चर्चीच्या स्कुलांनी इंग्लिशीक दिल्ले अनुदान सरकार फाटीक घेवचो ना। वेलिंगरा बरोबर उलोवप चल्ला। मुख्यमंत्री पार्सेकर हेडोनान उलयलो। प्रादेशीक आराखड्याचो प्रश्न 2 वर्सां पयलीं तडीक लागूंक जाय आशिल्लो म्हूण ताणें मान्य केला। तांचो मुद्दो बिट्रेयल आसा की तुम्ही इलेक्शना पयलीं सांगले आमी ह्या पॉलिसीच्या विरुद्ध आसा, आमी पॉलिसी फिरयतले। आज तुम्ही सरकारान येतकीर सांगता तुम्ही उलयतात तरी मातृभाषेची वटेन म्हणून पॉलिसी घातलाय ना म्हणटा। आमी कोणाकूच बिट्रे केल्ले ना आणि पॉलिसी बदलली ना। ह्या सरकारची पॉलिसी ही मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिवप हीच आसा। आणि गेल्या 4 वर्सांत आमी एक 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 करून 95 प्राथमिक शाळांक मराठी आणि कोंकणीतून मान्यताय दिल्या। त्यो अमक्यो 134 बंदूच जावंक जाय, ह्याच वर्सा जावंक जाय, नाजाल्यार तुमकां शिकयता। ही जी वृत्ती आसा ही सरकार चलयणाऱ्याक उपयुक्त ठरना, पण अशें हट्टाक पेटून टोकाक वचचें न्हय। भरपूर चर्निंग जावन मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण कशें आवश्यक आसा हें जनमानसांत सगळ्यांक कळ्ळां। चर्निंग करून 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 मागीर अमृत जशें येता तशें हें जाल्लें आसा आणि जनतेच्या लक्षांत आयिल्लें आसा। समुद्र मंथन जाता तेन्ना कोणाक तरी विष पिवची पडटा, तेन्नाच बाकीच्याक अमृत वाटपाक मेळटा। ते विष पिवपाची पाळी आज तुमचेर आयल्या, पूण तुमी ती आणि ते विष पिता आसतना ह्या खुर्चेर बसल्यामुळे ते विष म्हाका पचूं शकता। वेलिंगकार सर सुरवातीसान तुमचे बरोबर आशिल्ले। आज जेन्ना ते अशी टिका करतात, इतली सामकी प्रक्षोभक भाशणां करतात आणि पोटतिडकीन उलयतात तुमचे विरुद्ध, तुम्ही सुभाष वेलिंगकार म्हटले, हांव तांकां वेलिंगकर सर म्हणटा। ह्या विशयाचेर 1 to 1 वेलिंगकार सरा कडेन बी उलयले। सगळ्योच गजाली जाहीररित्या सांगप हें थोडें कठीण जाता आणि अडचणीचें आसता, पूण जे कितें प्रयत्न करणे शक्य आसले ते केल्यात, आजूय चालू आसात। खूब फुडें गेल्यामुळे कदाचित फाटीं येवपाक थोडे कठिनाई जावं शकता। ताणी पयली सभाय घेतिल्ली तुमची मतदारसंघां घेतिल्ली, जंय उपस्थिती सामकी भरपूर आशिल्ली। हांव अशा गोष्टीचेर कॉमेंट करपाचें टाळटां, कारण तांचे आनी म्हजें नातें हें खूब लागींचें आसा। आनी हांवें सांगलें म्हणजे पालकत्वाच्या दृश्टीन हांव तांकां तांचे कडेन पळयतां, त्यामुळे ताचो परिणाम म्हजेर कांय जायना, म्हजेर कांय जावचो ना। आज जेन्ना ते म्हणटात की जुनाची डेडलायन आनी 2 ऑक्टोबराक आमी पर्याय दितले म्हणून,
ताणें प्रत्येक उलयल्ल्या विशयाचेर हांवें म्हजें रिएक्शन दिवंकूच जाय अशें खंय आसा अशें हांव म्हणटा. हांव जेन्ना सबका साथ म्हणटा तेन्ना सगळेच जाण भितर आयले. इलेक्शन इयरा भितर असले विशय दवरप, म्हणजे तालुका घेवन तांचो प्लॅन फायनल करप. गव्हर्नमेंट हॅज कॉट इटसेल्फ इन अ व्हेरी catch-22 सिच्युएशन. पूण हो निर्णय जो आसा तो गोंयच्या जनतेन ठरोवप आसा. पूण हो हेच्या संदर्भांतलो जो हांव निर्णय म्हणटा, रिजनल प्लॅना संदर्भांतलो निर्णय हो खरोच फाटल्या 1-2 वर्षांत जावंक जावो आसलो. उरलो ही गजाल खरी. आमच्या हाचेरूय जाहीरनाम्यारूय आसली गजाल ती. आमची प्रायोरिटी आसा. ह्या दिसांनी तो विशय घेवन भायर सरता. सरकारी दोतोरांची प्रोफेसरांची रिटायरमेंट एज 60 वयल्यान 62 आनी मेडिकल प्रोफेसरांची रिटायरमेंट एज 60 वयल्यान 65 वर्सां जातली. नेमान रोखडीच दुरुस्ती करतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकर उलयला. दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स येवजण चालीक लावपाच्या सुवाळ्याक तो उलयतालो. रक्षामंत्री पर्रीकरान पणजे कार्यावळीन येवजण चालीक लायली. गोंयांत 5 वर्सां वा चड काळ रावपी सगळ्यांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. गोव्यात जी दोतोरांची मागणी आसा, जी स्कॅरसिटी आसा, खंय पेडण्यात कमी दोतोर, काणकोणा कमी दोतोर, सांग्यार कमी दोतोर अशी जी मागणी आसा ती जर मागणी कंट्रोलान हाडटलो जाल्यार नवीन दोतोरांची संख्या वाडूंक जाय. जी आमी 100ची 150 व्हेल्या 150ची 200 वतली, पूण तो दोतोर आनीक 8 वर्सांनी मेळटलो. त्यामुळे दोतोरांचे रिटायरमेंट एज हे 60 वयल्यान 62 करूया. आणि टीचिंग फॅकल्टी जी आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीची ती 65 करूया. ताच्या खातीर ही घोशणा 1 तारखेच्यान अंमलांत येतली. ताच्या खातीर फाल्यां ज्यो फॉर्मॅलिटीज करूंक जाय ते सरकार करतलो. राज्य सरकाराची दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स येवजण फुडें धुकलून निमणे वेंचणूक वर्सांत चालीक लागता. मात ह्या येवजणेचें फक्त उक्तावण जालां. येवजणे खातीर रेजिस्ट्रेशन फुडल्या सप्तकांतल्यान सुरू जातले आनी येवजण 15 ऑगस्टाक सावन हॉस्पिटलांनी चालीक लागतली. 3 मेंबर आशिल्ले फामिलीक 2.5 लाख आनी 4 वा चड मेंबर आशिल्ले फामिलीक वैजकी उपचारांक 4 लाखांचो आदार येवजणे खाला मेळटलो. येवजणेचो लाव घेवंक येणावळीची मर्यादा घाल्ली ना. येवजणे खाला 447 उपचार हाडल्यात. आयुर्वेद ट्रिटमेंटूय येवजणे खाला येतले. तुमच्या माहिती खातीर सांगता, दर वर्साक सरकार प्रत्येक कुटुंबाचो हप्तो म्हणून 3206 रुपया इन्शुरन्स कंपनीक फारीक करतलो. आमचें रजिस्ट्रेशन फुडल्या आठवड्यांत सुरू जातलें आनी आमचो प्रयत्न आसा की फुडल्या 2.5 म्हयन्यान 15 ऑगस्टाक प्रत्यक्ष रोल आउट जातली. मागीर ताचो बेनिफीट 15 ऑगस्टच्यान सगळे ह्या सरकारी हॉस्पिटलां आनी एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलां जी आसतली तो पर्यंत एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलांची नांवां येतली. तातूंत एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलां खातीर 147 जे प्रोसिजर्स आसात ते वाडोवचे पडले किंवा वाडयन दिसले जाल्यार आवश्यकते प्रमाणे मागणे प्रमाणे ते आमी करतले. आनी 15 ऑगस्टाच्यान ह्या येवजणेचो फायदो घेवपाक आमी सगळे तयार जावचे. हो आख्खो चमो जो आहा गव्हर्मेंट सर्वंट सोडून सादारण 3.5 लाख कुटुंब जाता. इट इज 3.5 lakh फॅमिलीज अराउंड. 3.5 लाख कुटुंब. सो 3 पासून 2.5 लाख, 3 वयर आहा तांकां 4 लाख. म्हाका दिसता हितून सगळ्या कुटुंबांक मोठो आदार जातलो. थोडे रोग असतात जेका 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पडटात ते चुकोन कितें म्हणजे 447 इंटरव्हेन्शन हा पळय ते म्हाका दिसता चडशे रोग एलिमेंट्स केअर घेता. म्हणटकूच कोणें काळजी करपाची ना. हितून सरकारी हॉस्पिटलां आहा आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलां गोंयान आहा आनी गोंया भायरूय आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय घटक राज्य दिसाचे मुर्तार सरकारान साळगांवां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचे उक्तावण केले. तेन्नाच्या पर्रीकर सरकाराचे खंय हे स्वप्न ताच्याच हातान प्लांटाचे उक्तावण जाले. रोखडेच दक्षिण गोंयानूय असलोच प्लांट घालपाचो प्लान चल्ला. मांद्रेकार सोडून बाकीचे उत्तरेंतले आमदार उक्तावणाक आशिल्ले. उत्तरेंतले बीच बेल्टांतले कोयराचो ह्या प्लांटान विलो लागतलो.
4-5 जाणां वयर मनशांची हांगा गरज ना प्रत्यक्ष प्लांटान, कारण एवरीथींग इज कॉम्प्युटर कंट्रोल. मनशांची फक्त गरज लागतले सॅग्रिगेशन करपाक. हो प्रोजेक्ट काडटा आसतना म्हणून ज्यांच्यांनी मदत केली तांचे हांव सगळ्यांचे आभार मानले, इन्क्लुडींग मायकल लोबो जाणें भरपूर समर्थन दिलें हाका. इतलें समर्थन दिलें की शेवटी म्हाका डावट येवपाक लागलो हांवें इनिशिएटीव घेतलेलें काय मायकलान घेतलेलें. ताणें म्हाका काडून सायडीक धरलो आनी ही स्टार्टेड क्लेमिंग ऑल द क्रेडीट. ही सपोर्टेड इट विथआउट एनी एज्युकेशन. थोडोसो हांव मायकलाक चिट्टे काडपाक चित्ता, पत्रकारूच तो तुका इल्ले चिट्टे काडले म्हणून वायट मानून घेवनाका फुलां. म्हाका तो प्रकल्प यशस्वी जाल्लो आसा, ताजें सर्टिफिकेशन जाल्या नंतर इमिजिएटली मात्र कुडचड्याचो प्रकल्प घेवचो, कारण ते जे सोकट जनतेन आहा तातूंत भितर कुडचड्याचे 10-12 जाणां, तो पैसा वसूल करूंक जाय तो. त्यामुळे तो प्रकल्प सगळो रेडी जाला. सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीन मातशी स्पीड करची, हांगाचे एक्सपिरियन्स तकलेन घेवन खंयचोय प्रकल्प घेवचो, म्हणजे दक्षिण गोंयचोय प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. नाजाल्यार आमकां उत्तर गोंयचीच पार्टी बी म्हणपाची इलेक्शनाच्या वेळार जावपाची गरज ना. गोव्यात मडगांवां सोनसडो हांगा कचऱ्यासून कितें दशा जावंक शकता हे फाटल्या सरकारानूय आमकां दाखयिल्लें आसा. आणि त्यामुळे कचऱ्याचो विशय आयलो की आपल्याकडे कचरो नाका, कारण कचरो आमच्याकडे स्विकारलो जाल्यार आमचो सोनसडो जातलो, आमचो हांगा सोनसडो घालपाचो ना, अशी दृश्टी सर्वसामान्य मनशाची तयार जाली. तातूंतसून बदल करपाचें काम आमच्या शासनान केलां. हो एक प्रकल्प, एक आमचे स्वप्न. गार्बेज आमी सगळे तयार करतात. हांगासर कोणूच आसतना गार्बेज तयार करना पळय तो देव मनीस आसतलो. म्हणटच आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य गार्बेज कितें तरी गार्बेज विशय सोडोवपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. तुमी मॅनिफेस्टो सांगले गार्बेज प्लांट दितले म्हणून जायना म्हणटा ते. दुसरे भाशेन म्हणटा ते करपाक दिवचे ना म्हणटा तुमकां. हे लोक जे आमकां करूंक दिवचे ना म्हणटा पळय, मांडवीचेर पूल घालताले तो बंद करपाची तयारी. तेंच्यांनी तुमी लोकांनी तोडको काडपाचो. हे लोकांक घरा धाडपाची गरज आहा. ते आमकां कांयच करपाक दिवचे ना. देर इज अ चॅलेंज फ्रॉम टुडे. आयजसून चॅलेंज स्टार्ट जाता कोस्टल बेल्टाचे सगळे पंचायती कडेन, की आयज आमी हो प्रकल्प स्टार्ट केला तुमच्या खातीर, की तुमचो सगळो कचरो हिंगा येवपाक जाय. सो टुडे इट इज अ रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो अ चॅलेंज टू देम टू ब्रिंग ऑल दीस वेस्ट टू दीस प्लांट. घेऊया एक विराम.